बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये देवा दयेन आमची काकलूत कर, बिनमोत पावून मुझे अपराध पुसून काड. मुजो गुन्यांव परिपूर्ण धुवन काड. मुझ्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. पवित्र पुस्तक आधारित कुर्सावाट. 2000 वर्सां आदीं जेजू चल्लो खुर्साची वाट सगळ्या आमच्या जिवितांत आमी चलोवंक जिविता वाट. निरापराधी तो जाल्यार अपराधाचे भार आपणाचेर घेवन केले आमकां निरापराधी. आमी सर्वांनी जीव जोडूंक जीव ताणें अर्पिलो कुर्सार. होच क्रिस्ता त्याग, मनशा जाग, जिविता लाभ, सत, न्याय, नीत, शांती, समाधान, कुर्सा वाटेचो शेवट. पूण आज आमची सर्वांची आज संवसाराची परिस्थिती कसली. मनीस न्याय आशेता पूण ताका मेळटा अन्याय. मनीस बोगसाणी आशेता पूण ताका मेळटा फारीकपण. मनीस मोग आशेता पूण ताका मेळटा दुस्मानकाय. मनीस एकवट आशेता पूण ताका मेळटा वेगळासर. तर आज कोणें बदलूंक जाय? हांवें, सरकारान वा संवसारान? चिंतून पळोवया. मोगाळा जेजू ही कुर्साची वाट चलच्या वरवीं सामुहीक रितीन न्हय बगर वैयक्तीक रितीन आमच्या जिवितांत बदलावण हाडून समाजींत शांती, समाधान, मोगमय पास, न्यायनीत आसा करूंक आमकां तुजे कुरपेन भर म्हण मागता. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. पयले स्तेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भागीवत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. मुणयाचो ग्रंथ अध्याय 31, 8 आनी 9. मनशांचे तर्फेन आनी गत आदारणांतल्यांचे तर्फेन तूं तुजें तोंड उगड. तुजें तोंड उगड आनी प्रामाणीकपणी न्याय निर्णय कर. दुबळ्यांच्या आनी गरजेवंतांच्या न्यायाचें समर्थन कर. जेजू निरापराधी म्हूण पिलात जाणा. स्वताचें महत्व पिलाताक समजता, तरी स्वताक उक्त्यान रुजवा दिवंक ताका नाका. देखून पिलात सत दांपून दवरता आनी जिविताच्या दाताराक मरणाचें फर्माण दिता. जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. पूण सताक आमी कितली रुजवात दिता? कोणेय आमकां विचारल्यार तूं कोण? तक्षणच वडाताळ्यान आमी उद्गारता, हांव क्रिस्तांव, हांव एक भावार्थी, हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार, म्हणजे क्रिस्ती मौल्यांनी जियेतलो मनीस म्हूण. पूण आमचे भोंवतणी अन्याय जातना, अत्याचार घडतना, धर्मद्रोही उठतना,
मुची जबाब, हांव क्रिस्ताकच वळखना. क्रिस्त कोण तो हांव नेना, हांवें ताका पळोवंकच ना. आनी असल्या फटकिऱ्या जबाबी आनी फटकिऱ्या जिविता वरवीं सत धांपून गेला आनी क्रिस्ताक आमी मरणाचें फर्माण दिता. आज हांव म्हजें म्हळें चिंतप वाडलां आनी आमी आमचें म्हळें चिंतप उणें जालां. हे वरवीं मनीस स्वार्थी जाला आनी मनशा स्वार्था वरवीं संवसारांत अन्याय अत्याचार फटोवणी वाडला. मोगाळा जेजू, आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय. स्वताची मनशां जावन सत उखलून दवरूंक आनी समाजेंत जावच्या अन्याया विरोध झुजूंक आमकां सकत दी म्हूण मागता. सोम्या काकूळट आमची कर, सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. दुसरें स्तेसांव, जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. लुकाचो वांचील अध्याय 9 वाक्य 23. कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करून आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवन आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. 12 कुरीस जेजूच्या खांदार दितात. जेजू ताणी दिल्लो कुरीस मोगान स्विकार करता. जेजूच्या जिविता आनी शिकवणे मदें हो कुरीस महत्वाचो पात्र घेता. देखून जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करतलो आपलो कुरीस आपल्या खांदार घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आज कुरीस दितले वाडल्यात पूण घेतले उणें जाल्यात. नांव बसयतले वाडल्यात पूण नांव दितले उणें जाल्यात. बऱ्याक खरें व्हरतले वाडल्यात पूण बरें दितले उणें जाल्यात. हेरांक बोट दाखोवचें नाका तेन्ना हेर आमकां बोट जोगचे नात. हेरांची नीत करची नाका तेन्ना आमची नीत जावची ना. आमच्या दोळ्यांतले आडे पयलें काडया आनी हेरांच्या दोळ्यांचे किसर काडूंक आमकां स्वस्थ दिसतलें. तर आमचो कुरीस आमी वळखून घेवया. हेरांक हांवें भारादीक कुरीस दिला, हेरांक विस्वासघात केला, हेरांचें नांव उबयलां, चिंतून पळोवया. मोगाळा जेजू, म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभलो कुरीस व्हडा मोगान स्विकार कर. तुजो पाटलाव करूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूळट आमची कर, सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. तिसरें स्तेसांव, जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. हेब्रेयकारांक पत्र अध्याय 10 वाक्य 30. एक वाटेन समेस्तां उजेर निंदा दगदणी तुमी भोगली, आनेक वाटेन तसले कस सोंसतेल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात. जरबंदाच्या माराक आनी कुर्साच्या जडाईक वळख जाल्लो जेजू कुडीची पुरासण सांबाळूंक जायनासता. कुडीक तांक नासतना कालवारीच्या वाटेर भारादीक कुरीस घेवन चलूंक जायनासतना जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. दुबळ्या कुटुंबांत वाडून जिवितांत येसस्वी जोडूंक आशेवच्या भुरग्यान सलवणी देखच्या वेळार ताका भोगचें दूख व्यक्त करूंक जाता. लोकांच्या बरेपणा खातीर दीस रात वावून अशा मनशा विरोध सगळे लोकूच उपराटल्या वेळार ताचे दूख सांगूंक जाता. एक प्रामाणीक पतीन आपल्या वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पती बराबर जिवीत सान कुटुंबाचें बरेपण करूंक सलवल्ल्या वेळार तिका जावचें दूख
सांगूंक जाता, आज हांसतले सबार आसत पूण दुखां पुसतले उणे जाल्यात. आज फोंडांत घालूंक सबार आसत पूण उठयतले उणे जाल्यात. तर तुका सवाल करून हेरांचे पडणेक तूं कारण जालाय, हेरांचे सलवणेक तूं कारण जालाय, हेरांच्या दुखांक तूं कारण जालाय, चिंतून पडय. मोगाळा जेजू, असहायक जावन कुर्सा पांदा पडल्या तुका उगडास करून जिवितांत सलवणी, तिरस्कार, निंदा सोश्या सर्वांनी जिवी धैर्यान जिवंक तुजो आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 34 जेजू आपल्या दुखेस मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. जोंस वांचील अध्याय 19, 26 आनी 27. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हणलें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. जेजूचे कुर्सा वाटेर मोरी जेजूक अकस्मात जावन भेटना, बगर ताचे परगट जिणे वेळार संपूर्ण रितीन ती ताच्या सांगाता आसली. आतां कुरीस कांदार कांट्या मुकोट तकलेर आसून आपल्या पुताक देखतना तिचे काळीज कळवळता आनी वळवळता. ताचे कस हाळू करूंक तिच्या वरवीं जायना, पूण तिणें ताचे सांगाता रावचें ताका बोळ दिता. जेजू आमच्या जिविताचो केंद्र जावंक जाय तर मोरेचो सांगात अवश्य जावन आसा. देखून आमी म्हणटा, मोरये मुखांत्र जेजू थंय. मोरयेन जेजूक जल्म दिलो आनी जेजू तिका आमची आवय जावन दिली. जेजू आनी मोरी तांचो रक्ता आनी आवय पुताचो संबंध मनशा कुळाक परगटतात. आज आमची परिगत कसली? आज आमी आवयपण समजता. कितलीं जाणां आमी आवयपणाक मान दिता, चिंतून पळोवया. मोगाळा जेजू, जसो तुवें तुजे मायेचो मोग केलो तशें आमी आमच्या आवयांचो मोग करूंक शिकय आनी तुजे मायेचे जतनेकाल जिवंक आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 25 सिरेनाचो सिमाव जेजूक कुरीस वावूंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. गालातकारांक पत्र अध्याय 6:2. एकामेकाचें वचें वावया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळतल्यात. जेरुसलेमांतावन जेरिकोक वेच्या बऱ्या समारिया घरा बरी सिरेनाचो सिमाव जेजूक आदार दिवंक धांवून वेता. कश्टा संकश्टांक वळख जाल्ल्या सामान्य मनशा बरी जेजूक आपलो आदाराचो हात दिता. सिरेनाचो सिमाव जेजूचे कस केवळ पळेवन आपलो हुस्को व्यक्त करिना, बगर ताच्या कुर्साच्या वाटेर सांगाती जाता. सिरेनाचो सिमाव हेरांच्या कश्टां खातीर आपलो वेळ दिता. आज हांव आनी आमी हेरांच्या कश्टांत कितलीं भागीदारां जाता. आज मनीस विविध कारणां वरवीं कश्टता, जावं दी पिडा, जावं दी एकसुरपण, जावं दी अत्याचार, जावं दी अन्याय, जावं दी बहिश्कार. हांव तांकां सागात दिवंक शकलां. हांव म्हाका देव समेस्ताक म्हणल्या बरी म्हज्यो राटावळी सोडन हेरा विशयान चिंतूंक म्हाका वेळ ना. वेळ कसो केन्ना येता आमी नेणाव. मोगाळा जेजू, सिरेनाच्या सिमावच्या थंय आसलो बरोशे गूण हेरांचो हुस्को आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी रास करीशें कर. सोम्या काकुळतामची कर,
सोम्या काकुळदामचीकर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 26 वेरनिका जेजूचे तोंड पुसूंक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. माती वाचोवांचील अध्याय 25-40. सतूच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. कुर्साच्या पंदा पडून दोळीन विद्रूप जावन मनशा रुपूस नातल्या जेजूचे मुखामळ वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान पुसता. मनशाच्या दृश्टेन ही तिची करणी ल्हान जाल्यारी देवाच्या दृश्टेन ती महान करणी जावन आसा. देखून जेजू प्रतिरूपकार जावन तिच्या तुवाल्यार आपले मुखामळ खंचयता. आज हांवें जिणेंत चड साधन करूंक जाय म्हूण ना, हांवें नांव जोडूंक जाय म्हूण ना, पूण कश्टतल्यांक ल्हान आदार, भुकेतल्यांक जेवण, तानेतल्यांक एक ग्लास उदक एकसुरपणांत सांगात ही ल्हान करणी जाल्यारी देवा मुखार वर्ती जावंक पावता. पूण आमी कितलीं जाणां हेरां विशयान चिंता, हेरांच्या कश्टान भागीदार जाता चिंतून पळोवया. मोगळा जेजू, वेरोनिका बरी आमच्या पेल्याचे गरजेन पावूंक आमचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. सोम्या काकुळदामचीकर, सोम्या काकुळदामचीकर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 27 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. विलापाचें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 11. रडून रडून म्हजे दोळे हुलपतात, म्हजी अंतरमळां कलकलता. म्हजे परजेचो नाश जालो तें पळोवन भुरगीं आनी दुदाची बाळकां शहराच्या रस्त्यांनी झिंट मारून पडटात. तें पळोवन म्हजें पिंत साळवण धरणीर पडटा. जेजू कुर्साचे जडायेन आनी वाटेचे फुरासणेन सगलोच नित्राणी जाला. ताचे कुडींत सकत उणी जाल्ल्या वरवीं जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. संवसारांत असल्या असहाय कामगारांचो मनशापण नातल्या लोणचाक आनी नागवण्यांक वळख जाल्ल्या आर्थीक परिस्थितीचो आमी नियाळ करया. सगलो दीस काम केल्यारी पोटाक पावना, दीस रात काम केल्यारी मजुरी मात्र उणी. कठीण चड श्रमकन काम केल्यारी ते कस वा अवघडांत पडल्यार परिहार तांकां मरणच. असल्यांचे दूख आमच्यान बरोवंक साध्य. मोगळा जेजू, अन्याय, अत्याचार आनी भ्रश्टाचार आजच्या संवसारांत निर्गतीक, अमायीक आनी निश्ठावंत लोकांक तूं जिवितांत थिरासण दी. सदांच आनी नितीन न्यायान आनी देवभिरांतीन जियेचें कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळदामचीकर, सोम्या काकुळदामचीकर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 28 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बसयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. विलापाचो ग्रंथ अध्याय 3 40-8 आनी 50-1. म्हज्या लोकांचो नाश जालो तो पळोवन म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखांचो वाळस वाळटा. म्हजे दोळे थांबनासता दुखां गळयतात, तांकां सुशेगच ना जाला. कालवारीचे वाटेर जेजूक जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो भेटतात आनी ताका बुजावण दितात. जेजू म्हणटा, रडा नाकात म्हजे पासूत, बगर रडा तुमच्या भुरग्या पासूत. आज समाज सुदारल्या, संवसार बदलला, तंत्रज्ञान विज्ञान चड प्रगती जाल्या, पूण मनीस खरो
आनी बरो निर्धार करूंक चुकलो. काजारी जिवीत कश्टान पडला. मनशा जल्म उणो जाला. भुरग्यांक जल्माक हाडचें कश्टांचें जाला. आनी चडावत काजारी जोडी भुरग्यांची विंचवण करता. पूण जेजूच्या मिसावान सहकार दिल्लो स्त्रियानच. आज हांव दादलो जावं कारण स्त्री. आज हांव घोव जावं कारण स्त्री. आज हांव बापूय जावं कारण स्त्री. पूण अशें आसल्यारय आज स्त्री वा चेडूं नाका जाला. आज हांव स्त्रियांक कित्याक कश्टितां, तांकां कित्याक त्रास दितां, तांचेर कित्याक हांव हात उबारतां, चिंतून पळोवया. मोगाळा जेजू स्त्रियांचेर जावच्या शोशणा विरोध झुजूंक आनी सर्वांक समान रितीन देखूंक आमकां आदार दी. सोमया काकूळट आमची कर. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 9 स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. लुकाचो वांचील अध्याय 9:60-2. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. जेजू कालवारीची वाट चलता चलता कुर्साची जडाय चड जाते वेता. ती जडाय सोसूंक जायनासता नित्राणी जाल्लो जेजू कुर्सा पंदा पडटा. तरी ताचें प्रयत्न तो सांडिना. बगार उठून परतून कालवारी कुशीन मेटा काडटा. आज मनीस सलवणी भोगूंक तिरस्कार करता. स्विकार करूंक इन्कार करता. त्रास काडूंक बेजार पावता. देखूनच लग्ना संस्कारांत आज वेगळाचार, आंकवार जिवितांत देदेस्पोर, धार्मीक जिवितांत एकसुरपण अशें जिविताच्या राटावळी मदें कोचटून मनीस परतून परतून जिविताच्या कुर्सा पंदा पडटा आनी वयर सरूंक आनी आपले मेटां फुडें काडूंक आशेना. मोगाळा जेजू तुज्या बरी संपूर्ण देवाचेर विस्वास दवरून धैर्यान जिविताचे राटावळेचेर जैत व्हरून आमची मेटां फुडें काडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. सोमया काकूळट आमची कर. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 10 स्तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर ओडून काडटात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. मातेवाचो वांचील अध्याय 6:25. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरता हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. जेजूक जेरबंदांनी मारलेलें, ताच्या मस्तकाक कांट्याचो मुकुट सांडसिल्लो, ताचें वस्तूर रक्तान आनी घामान बुडलेलें. आतां शिपाय कालवार दोंगरार ताचे वस्तूर ओडून काडटात. पूण हें सर जेजू मोगान सोंसता. मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो कन्न रचला. पूण मनशाची कूड आज खेळाची वस्त जाल्या. थोड्यांक न्हेसूंक वस्तूर ना तर हेरांक ग्रेस्कायेन कुडीक न्हेसूंक वस्तुराचो अभाव. नेसण नेसजय माणसुगेची. आज आमचे कुडीचो श्रृंगार आनी अलंकार हेरांक पातकाक कारण जाता जाल्यार ह्या विशीं आमी सत्राय घेवया आनी आमचे आनी हेरांचे कुडीक मान दिवंक शिकया. मोगाळा जेजू म्हज्या आनी हेरांच्या कुडीचो मान राखूंक आनी मान दिवंक आमकां तूं शिकय. सोमया काकूळट आमची कर. सोमया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 11 स्तेसांव जेजू कुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. मातेवाचो वांचील अध्याय 25 वाक्य 30-4 आनी 30-6. उपरांत उजव्याक आसल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज करून घेया.
हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. कालवार दोंगरार जेजूचे हात कुर्साक खिळायतात. बरे केल्ल्या हातांक शिपाय तोपतात खिळे. भुमीर ताका जागो मेळूंक ना देखून गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मालो. परतून भुमीर ताका जागो ना जावन कुर्सार ताका खिळायतात. आज बरें करूंक जायते जाण आशेतात आनी मुखार सरतात, जावं ती धार्मीक, शैक्षणीक, आर्थीक क्षेत्रांत, पूण खोटी समाज तांकां सोडिना. तांचे हात बांदून दवरल्यात देखून भियेनाकात. मेस्ती प्रास सीस व्हरतो न्हय. सोमयाची ही उतरां जावं दी आमकां बरवसो. हो संवसार विचित्र. बरें केल्ल्यांक कुरीस, निरापराध्यांक कश्ट, अपराध्यांक सुटका, खुनीगारांक पदवी आनी अन्याय केल्ल्यांक मान आनी चले. पूण देव निरापराध्यांचो बरवसो आनी आदार. तांकां तो अन्याय जावंक दिवचो ना. देखून संवसाराक भिवचें नाका, बगर देवाक भिवन आमचें मिसांव मुखारसून व्हरया आनी देव आमकां सांबाळटलो. मोगाळा जेजू, बरें करूंक फुडें सरतना आमकां मेळच्या सर आडखळ्यांचेर सयत व्हरूंक आनी सदां बरें करूंक आमकां आदार दी म्हण मागता. सोमया काकुळत आमची कर, सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचो. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. उगडापण पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 10. ताका कितें सकट सोसूंक मेळटलें म्हणले विशान तूं भियेनाका. तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतानान बंदीन चेपचार आसा. 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी सोसूंक पडटली. मरा पर्यंत तुमी विस्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैताचो मुकूट म्हणचे जिवीत दितलो. कालवार दोंगरार संवसाराचो सोडवंदार आपले मिसांव संवसारांत आखेर जालें म्हूण चिंतून 3 वरां कुर्सार वळवळ्ळ्या उपरांत सर्वांक बोगसून आपलो आत्मो जेजू बापाच्या हातांत ओपून दिता. मरण जिविताचे अंती न्हय, बगर नव्या जिविताचे उगम. मरणा वरवीं मात्र आमी जिवीत जोडूंक शकता. संवसारांत कितले वर्सां जियेता म्हणलें म्हत्वाचें न्हय, बगर आमची जिणी कशी सारता तें म्हत्वाचें. तर आज आमच्या थावन देवादीन जाल्ल्यांचो उगडास काडया. मरणा तरणेर आसल्या खातीर मागया आनी आमच्या मरणाक तयार करूंक कृपा मागया. मोगाळा जेजू, आमच्या जिविताची हर एक घडी तुजी आनी तुजे स्वार्थे पासून जियोंक आनी आमच्या मरणा वरवीं तुका भेटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोमया काकुळत आमची कर, सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचो. 13वें स्तेसांव. जेजूची कूड देंवोवन मरयेच्या हातांत दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. लुकाचो वांजेल अध्याय 1:3-8. तेदवा मरेन म्हणलें, पळय हांव सर्वेस्पराची चाकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें देश जावं. जेजूच्या जल्मा वेळार बेतलेमा नगरी गोरवा गोठ्यांत मरयेन जेजूची कूड आपल्या उस्क्यार दवरली आनी तीच निर्जी कूड मरी परतून आपल्या हाती घेता. ल्हान आसतना आपले आवयक उमो दिल्लो जेजू आतां मौन आसा. एक तलवार तुजें काळीज फापशितलें, शिमियोन सांगली उतरां आज जारी जाली. आज आपल्या भुरग्यांच्या मरणा वरवीं दूख सोशा आवयांचो उगडास काडया आनी आपल्या स्वार्था खातीर गर्भपात करच्या आवया खातीर मागया. मोगाळा जेजू, मनशा जिवाक गौरव दिवंक आनी भुरग्यांक संवसारांत जल्मा हाडूंक सर काजारी जोड्यांक उदार मोन दी म्हूण मागता. सोमया काकुळत आमची कर, सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचो. 14वें स्तेसांव. जेजूक निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार.
फिलिपिकारांक पत्र अध्याय 3 10 आणि 11. क्रिस्ताक हांवें वळखजय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगिजय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायना जाल्यार मेरल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. जेजूचे संवसारी पैन आनी मिसांव संपलें. देवाचें राज परगटून जेजू ताकाच खाली केलो आनी बापान आपणाक दिल्लें काम संपयलें. ताच्या मरणा वरवीं अकमानाचो खुरीस पवित्र जालो आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांचो पवित्र गुर्त जालो. जेजूच्या मरणा आनी नेकेपुंच्या वरवीं इस्रायल परचेन चिंतलेलीं सपनांच जावन उरलीं. कारण जेजू एक समाज सुदारक जावन तांकां सोडयतलो म्हणली तांची समजणी देखून ताचें मरण पळोवन तांकां निराश भोगलें आनी निराशपणान तीं पाटी आपल्या घरा गेलीं. पूण तांणी चिंतलें बरी जावंक ना. जेजू मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जालो आनी त्याच बरवशान जियोंक आमकां तो एक आदार. पूण जायते फावटी आमी जेजूक समजूंक गळाई करता कारण आमी आमची खुशी करूंक आशेता. जेजू देवाची खुशी करूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो तर आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकया आनी जिवीत बरें जातलें. मोगाळा जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां नवी घटाय दी आनी आमी तूं आमचो निसडवंदार म्हणलें दृढ पातयो कृपा दी. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. अकरेची मागणी. जेजू मेलो आनी जिवन जालो होच आमचो भावार्थ. मरणा वरवीं मात्र जिवीत लाबूंक साध्य आसा म्हणली जेजून आमकां दाखयला. तर हे कुर्सा वाटेचो नियाळ केल्ल्या वरवीं आमकां लाभलो हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळया आनी जिविताची वाट धैर्यान चलोवंक फुडें सरया. विशेष रितीन अन्याय, अत्याचार, भ्रश्टाचार खंडन करून समाजांत शांती आनी समाधान स्थापन करूंक वावरूंक आनी आमी पयलें प्रमाणीक जावन जिवंक जेजू लागीं कृपा मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण नियाळ्ळे आमकां ताच्या जिवनपणांत वांटेली कर. तुज्या पुताचें कुर्सा मरण आमचें पातक रडूंक आमकां आदार जावं दी आनी आमचे जिणेची कुर्सा वाट संपोवन तुजे थंय येवंक जेजूचें जिवनपण एक बरवसो जावं दी. मरिया आमचे मोगाळी माये, तुज्या पुताची कुर्सा वाट जिवनपणाच्या आनंदान अर्थभरीत जाल्ले परी आमचे जिणेची कुर्सा वाट जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचे कुरपेन अर्थभरीत करूंक तुज्या पुता लागीं विनंती कर. पाप साहेबाच्या इरादे पासून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षयता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमन मरे कृपन बिले सम तुजी संगता स्वयंतो सदैव आनी सदैव फॉर जग जेजू. भाग्यवंत मरे देवाच माये आमा खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाप